1947 भारत स्वतंत्र झाल्या उपरांत 14 वर्सांचे क्रांतिकारी सुटके झूज. 19 डिसेंबर 1961 गोंय पुर्तुगीजांच्या राजवटींतल्यान मुक्त जाले आणि भारताच्या दक्षिणी अस्तंताचो हो माणकुलो केंद्रशासित प्रांत संविधानीक आणि संघटनात्मक रूपांत भारतीय प्रजासत्ताकांत वांटेकार जालो. केंद्रशासित गोंयाक भारताच्या संसदेची दारां उक्ती जाली. 1962 पहिली वेंचणूक नेमणूक. गोंयचे 2 खासदार नॉमिनेटेड. सुटके झुजारी दोतोर पुंडलीक गायतोंडो उत्तर गोंयच्यान, दक्षिणेच्यान दोतोर आंतोनियो कुलासो खासदार म्हणून नेमून आयिल्ले. उपरांत मात खासदारकेच्यो वेंचणुको जावंक लागल्यो. 19 डिसेंबर 1963 उपरांत गोंयांत पयलीच खेप लोकसभेचे मतदान जाले आणि प्रजा सोशलिस्ट पार्टीचो पीटर आल्वारीज मगो पक्षाच्या आधारान 30,725 मतांच्या आघाडीन जिखून आयलो. दक्षिणेक मगोचो मुकुंद शिकरो 2,851 मतांच्या आघाडीन जिखलो. 1962 नेमून आयिल्लो दोतोर आंतोनियो कुलास ह्या वेंचणुकेक उबो रावलो ना. दोतोर पुंडलीक गायतोंडो तिसऱ्या सुवातेर उरलो. एका थळाव्या पक्षाचो खासदार केंद्रांत पावप तोय दक्षिणेंतल्यान हें खरें म्हळ्यार तेन्ना अजापूच. 1967 मोगोच्या तेंकार जनार्दन शिकरो उत्तरेंतल्यान जाल्यार UGPSतल्यान इरास्म सिकेर दक्षिणेंतल्यान वेंचून आयिल्लो. त्या उपरांत 1971 लोकसभे वेंचणुकेंत काँग्रेसीन गोंयांत खातें उगडलें. पुरुषोत्तम काकोडकार उत्तरेंतल्यान काँग्रेस आर तिकेटीचेर जिखलो. दक्षिणेंत UGPSतल्यान इरास्म सिकेर दुसरे फावट जिखून आयलो. 1977 दक्षिण गोंय हो काँग्रेसीचो बालेकिल्लो जालो. 1977, 80, 84, 89 आणि 91 अशी सगळी 5 फावटी एदवार्द फालेर दक्षिणेंतल्यान जिखून आयलो. दुसरे वटेन उत्तरेंत 1 फावट मगो जाल्यार दुसरे फावट काँग्रेस जिखताली. 1977 अमृत कासार मोगोच्या टिकेटीर, 80 संयोगिता राणे मोगोच्या टिकेटीर, 84 शांताराम नायक काँग्रेस टिकेटीर, 89 गोपाळराव मयेकार मोगोच्या टिकेटीर जाल्यार 1991 हरीश झांटये काँग्रेसीच्या टिकेटीर खासदार जालो. गोंयच्यान एकूच बायल मनीस खासदार म्हणून दिल्ली गेल्या ती संयोगिता राणे. त्या उपरांत संयोगिता राणे 2 फावट वेंचणुकेंत देंवली, मात जिखली ना कारण ती दोनूय फावट अपक्ष म्हणून उबी राविल्ली. 96 उत्तरेंतल्यान मोगोच्या टिकेटीचेर रमाकांत खलप खासदार जालो आनी केंद्रांत कायदो मंत्री जालो. त्या वेळार दक्षिणेंतल्यान UGDPच्या टिकेटीचेर चर्चिल वेंचून आयिल्लो. 96 लोकसभा वेंचणुकेंतल्यान गोंयच्यान प्रादेशीक पक्षाचे खासदार वचपाची ही निमणी खेप. 98 उत्तरेंतल्यान रवीन काँग्रेसीच्या टिकेटीचेर रमाकांत खलपाक फक्त 417 मतांनी हरयलो. गोंयच्या आतामेरेनच्या सगळ्या लोकसभा वेंचणुकींतली ही सगळ्यांत कमी लीड मार्जीन. ते वटेन दक्षिणेंत काँग्रेस टिकेटीचेर सार्दीन जिखून लोकसभेत पावलो. 1984 BJP गोंयांत लोकसभा वेंचणुकांनी वांटेकार जाताले, मात मोगो, UG आनी काँग्रेसी फुडें तेन्नाचो हो उदेंतो पक्ष फाटीं पडटालो. 1984 ते 98 मेरेन BJP ल्हव ल्हव करून आपली मतां वाडयत रावले आनी 99च्या वेंचणुकेंत BJPन मोगोक हाताक धरून दोनूय सिटां जिखली. उत्तरेंतल्यान श्रीपाद नायक, दक्षिणेंत रमाकांत आंगलो जिखलो. तेन्ना सावन उत्तर गोंय मतदारसंघ BJPचो बालेकिल्लो जालो. 1999 ते आतां मेरेन श्रीपाद नायक शेगीत 5 फावट उत्तरेंतल्यान खासदार जाला. आतां ताची डबल हॅट्रिक करपाची तयारी. मात दक्षिणेक BJP खातीर चित्र मातशें वेगळें. हिंदुत्ववादी पक्ष म्हणून वळख जाल्ल्या BJPक दक्षिणेक तितलो सपोर्ट मेळनाशिल्लो. 2004 काँग्रेसीचे टिकेटीर चर्चिलान रमाकांत आंगल्याक उडयलो. 2007 पोट वेंचणुकेंत सार्दीन जिखलो. 9 परत सार्दीन जिखलो. 2014 काँग्रेसीन तिकेट अलेक्स राजिनाल्डाक दिली आनी मोदीचे लाटेर BJPचो नरेंद्र सावयकर दक्षिणेंत BJPचो खासदार जालो. BJPन दक्षिणेचे सीट जिखपाची ही दुसरी खेप. 2019 काँग्रेसीच्या सार्दिनान सावयकाराक घरा धाडलो. 2024 ही वेंचणूक खूब म्हत्वाची. एके वटेन 5 खेपचो खासदार श्रीपाद नायक एंटी इन्कम्बन्सी आड उत्तरेक आपली डबल हॅट्रिक करपाक रावला, जाल्यार मोदीच्या 400 पारांत गोंयचे BJPक दक्षिण गोंय जिखपाचें आसा.
उत्तरेंत सध्या 1 फावट आमदार आनी 5 फावट खासदार आनी मंत्री आशिल्लो श्रीपाद नाईक, 6 फावट आमदार आनी एकदां खासदार मंत्री आशिल्लो रमाकांत खलप आनी गोंय राखपाचो नारो घेवन फुडें सरिल्लो आरजीचो मनोज परब एकामेका सामकार. दक्षिणेंत बीजेपीची पल्लवी धेंपो, काँग्रेसीचो कॅप्टन विर्याट आनी आरजीचो रुबर्ट फेर्नांडीस अशी लोकसभेची डेब्युटंट उमेदवार. तिगांय लोकसभेच्या वेंचणूक रिंगणात नौकी. तशेंच दोनूय मतदारसंघांनी दरेकी 8 उमेदवार. मात लढत राष्ट्रीय पक्ष आशिल्ले बीजेपी प्रणीत एनडीए, काँग्रेस प्रणीत इंडिया आघाडी आनी प्रादेशीक आरजी मदींच. आज ईव्हीएम मशिनां आनी पोस्टल बॅलेट उक्ते जाले काय गोंयकारांनी कोणाच्या ताटार कितें वाडून दवरलां तें कळपाचें. भाऊ आयज काउंटिंग कशें कितें दिसता? खरोखरच आजचो दीस जो आसा हो एक रिजल्टाचो दीस अशें म्हणपाक हरकत ना. जशी उत्सुकता कॉलेजीच्या किंवा स्कुलांच्या भुरग्यांक आसता तीच उत्सुकता ह्या काउंटिंगाच्या दिसा हाज्या आमकां आशिल्ली. आनी उत्तर गोंयच्या जनतेच्या आशिर्वादान परत एकदा सगळ्यांदा निवडून येवपाची संदी ही ताणें म्हाका दिली. हांव तांचो आभारी आसा. आमचे मतदार, आमचे कार्यकर्ते, आमचे सगळे स्तरावयले पार्टीचे नेते मंडळी हांचो हांव उपकारी आसा. जनतेचे, गोंयच्या जनतेचे मना पासून आभार मानता की तांणी ह्या वेळा आमकां दोनी सीट निवडून दिवपाचें ठरयल्लें आनी त्या पद्दतीन आज आमी फुडें वचत आसात. आनी तांच्या ह्या आशिर्वादा आमकां राष्ट्राची, देशाची, आमच्या राज्याची सेवा करपाची संदी मेळ्ळी हेच खरोखर आमचे आमी भाग्य समजता. आयज इलेक्शन रिजल्ट्स कितले दीस जाले लोक ह्या रिजल्टाची वाट पळयताले, आमी पळयताले, आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा तेय पळयताले आनी सगळे वोटर्स पळयताले. ह्या इलेक्शनाक एज अ आरजी आमच्या भुरग्यांनी, आमचे रेव्होल्युशनरीज जे आसले तेंच्यांनी लोकांच्या दारार पावपाचो, लोकां मेरेन पावपाचो आपल्यान जाता तितलो प्रयत्न केलो. कंडिशन्स टफ आसले, हिटवेव आसली, गरमी आसली, तरी पूण आमच्या भुरग्यांनी मॅक्झिमम घरां कवर केली, मॅक्झिमम घरांनी आमचे पॅम्पलेट्स व्हरून पावयले, मॅक्झिमम लोकां कडेन आमी पावले. जाता तितले डोर टू डोर आमी कंप्लीट केले. आमी ह्या फावट व्हडल्या मिटिंगेचेर आमी अवलंबून रावंक ना. आमचे मॅक्झिमम जो फोकस आसलो तो लोकां मेरेन पावपाचो, लोकांच्या दारार पावपाचो आसलो. आतां आयज ह्या रिजल्टाक कितें जातलें कितें ना हें कोणाकूच खबर ना. इट्स अनप्रेडिक्टेबल. हेच्या पयलीं फक्त काँग्रेस आनी बीजेपीच्या मदीं फायट चलताली. आतां रेव्होल्युशनरी गोवन्स येयल्या. सो लोकांक एक नवीन पर्याय आमी दिल्लो आसा. एक क्लीन, नॉन करप्ट, नॉन कॉम्युनल, जो रिलिजनाचो यूज करिना मतांक लागून, जो पयशांचो वापर करिना मतांक लागून, जो दादागिरीचो वापर करिना मतांक लागून, असो क्लीन पक्ष लोकांक आमी दिल्लो आसा, क्लीन पर्याय लोकांक दिल्लो. आतां लोकांनी कशें वोटींग केलां, कितें केलां हें आमी सांगपाक शकना, कोणूच सांगपाक शकना. सो आमी सगळे रावला ह्या वोटिंगेक. हें कशें जातलें, कोण जिखतलो, कोण शेणटलो. बट कितेंय जावं, जे रेव्होल्युशनरी गोवन्स हो पक्ष 7 वर्सां पयलीं आमी फक्त आरजी म्हणून स्थापन केल्ली, तेजो पक्ष जालो, पॉलिटिकल पार्टी जाली. ह्या 7 वर्सां आमी कंटिन्युअस लोकां वांगडा काम करीत आसा, लोकांच्या मदीक वचून काम करीत आसा आनी लोकांचो मोग आमकां मेळत आसा. आतां वोट्स कितली मेळटली, कितें ना हें थोड्या वेळान कळटलेंच. पूण जे लोकांनी आमकां सपोर्ट केला, जे लोकांनी आमकां फायनान्शियली सपोर्ट केला, जेंच्यांनी आमकां मतां मारला, जेंच्यांनी आमकां आदार दिला, ब्लेसिंग्स दिला, आमकां लागून मागणें केला, रोजार केला, हे सगळ्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा. कितेंय रिजल्ट जावं, बरो जावं वायट जावं, रेव्होल्युशनरी गोवन सदांच तुमच्या वांगडा आसतली, गोंयकारांक लागून आसतली, गोंयकारां खातीर आसतली आनी गोंयांक लागून काम करीत रावतली. देव बरें करूं. भाई आयज काउंटिंग आनी गेले म्हयनोभर इलेक्शन जाल्या उपरांत तुमी प्रतीक्षेन आसा केन्ना काउंटिंगाचो दीस येतलो आनी बरी खबर तुमकां मेळटली म्हणून. तुमकां कशें दिसता की आजचो दीस उजवाडला पळय तो एक आनंदाची लहर घेवन उजवाडला अशें म्हाका दिसता. प्रत्येक जो मनीस आज म्हाका भेट दिता किंवा मेळटा ताका तो सांगता की विजय निश्चित आसा. आनी आजवर जो कितें आमी आढावो घेतलो निवडणूक जाल्या पासून आज पर्यंत जो आढावो घेतला त्यानुसार तर निश्चित रित्या आमच्या काँग्रेस पक्षाचे दोन्ही उमेदवार निवडून येतात. इतकेच न्हय तर देशभर अशें कितें वातावरण बदललें. आणि खुद्द
भाजपाच्या नेतृत्वाच्या तोंडातल्यान जी मुक्ताफळां भायर पडली, अनेक महात्मा गांधीपासून नेत्याबद्दलचे जे काही प्रमाणात अर्वाच्य म्हणून आमच्या असे जे शब्द भायर त्यांच्या मुखातून भायर पडले आणि सर्वसाधारण जनतेमध्येच समाजावरून, धर्मावरून, जातीवरून मतभेद करण्याचे प्रयत्न जे झाले त्या संदर्भात एक चीड, एक राग जनतेच्या मुखात दिसतात आणि देशभरच एक नव्या प्रकारचे वातावरण निर्माण जावन भाजपा काय सत्तेत परत पावना अशा स्वरूपाचे चित्र निर्माण झालं. ह्या पार्श्वभूमीचेर गोव्यातली ही दोन्ही इलेक्शनकडे गोमंतकी जनता पळयता, हांवूय पळयता आणि एक आज निश्चिंत आसा की उत्तर गोव्यातल्यान माझी निवड रमाकांत कदम ह्या काँग्रेसच्या उमेदवाराची निवड ही निश्चित आसा. त्याबद्दल लोकांच्या मनात दुमत ना आणि म्हाका तर हांव तर अगदी आत्मविश्वासान भारावलेलो आसा. बऱ्या मार्कांनी विद्यार्थी पास जावचो त्या तरेन ह्या निर्णयाची वाट आमी पळयत आसात आणि ह्या निवडणुकांत मताधिक्य सुद्धा एक बऱ्या प्रमाणात आसतलें. हो विजय आनंदान साजरो करण्यासारखो आसतलो अशा स्वरूपाचे चित्र आता आमकां दिसपी पडटा. Today being counting day, all are excited. Our whole team is there monitoring the results. आमचे सगळे counting agents, 185 in all, have been inside now for the counting. All are excited because the hard work put in by the Congress party, the organization, the Karyakartas and the people of Goa. Maka this was a unique campaign and I am very indebted and humbled. Maka एक खूप खालतेपण दिसता. म्हाका दिसता हांव ह्या लायफान केन्ना विसरपाक ना जशे लोक भायर येवन इट बिकेम अ पिपल्स कॅम्पेन आनी प्लस द अलायन्स पार्टनर्स गोवा फॉरवर्ड, आम आदमी पार्टी, NCP, शिवसेना, TMC हे सगळे येवन इट बिकेम इंडिया ब्लॉक अँड पिपल्स कॅम्पेन वर्सीज हांवें पयलें म्हणा पिपल्स पावर वर्सीज मनी पावर आनी वी आर व्हेरी कॉन्फिडंट की आमकां हो बरो रिजल्ट मेळटलो म्हण. कितली समज लीड मेळटली का? वी आर एक्सपेक्टिंग अ कम्फर्टेबल लीड. दो पीपल आर व्हेरी एप्रेन्सिव. लास्ट म्हाका दिसता 10 दीस वी वर ट्रायंग टू कन्विन्स द पीपल ना भिनाका बिकॉज दे आर वरीड that machines are being tempered, machines will be tempered, EVM will be tempered. म्हाका दिसता सोशल मिडियान खुबशे व्हिडिओ सर्क्युलेट जाता and that is a general म्हाका दिसता एक हुस्को जाल्लो आसता. People across the country, they are all worried because certain statements of the top BJP leaders telling exactly what is the numbers. Secondly, जेन्ना आमी कॅम्पेनींग चालू आशिल्लें, the last 8 दीस आसा म्हळ्यार द वे मनी वॉज बींग पोर्ड, इतलो पयसो वतला. हांवें पयलेंय म्हणलें की इतलो कोटीचे कोटी पयशे तर गरीब लोकांक दिल्ले, तांकां फायदो जावपाचो. आयज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इतलो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा लोकांक आनी तुमी हे पयशे वोट मागपाक घेतात. हातून दाखयता की तुमी स्वता BJP मानून घेता की यू हॅव फेल्ड कम्प्लिटली, सो यू आर ट्रायंग टू बाय वोट्स. बट गोंयची जनता हुशार आसा. They will not fall prey to all these type of tactics. And that's why we are very confident that we will win this election. फायनली गोंयकार जे दिसाक रावतालो तो दीस येयलो आनी जे परी तूं विचारलें आमी बी हिंगा इलेक्शन कावंटिंगचो पळय हें आहा सेंटर आहा थिंगा आमी बीन वयतात आनीक गोंयकार दर एक गोंयकार रावतालो आनी दर एक गोंयकार एक्सायटेड आहा. जे परी तुवें म्हाका विचारलें ते भाशेन हांवूय एक्सायटेड आहा. निकाल आयज निकालाचो दीस. आयज गोंय सांबाळपाचे जायत्यो आश्वासनां दिताले पूण हें जें पळय लोकसभेचें इलेक्शन जाल्लें आहा एक डिफरंट लेवलाचेर इलेक्शन जालां. फकत ना कित्याक जाल्लें डिफरंट लेवलाचेर आमकां लागून RGPक लागून की जे RGP सिरियस आहलोली. आयज RGPचें कन्सिस्टन्सी जी पळय कामां आहा ती लोकांनी पळयल्ली आहा आनीक समथींग डिफरंट वेगळें जें पळय करून दाखयलें तें म्हणटा आमी जे डोर टू डोर आयज पासून इतली इलेक्शन जाल्ली आहा डोर टू डोर लोकसभाचें इलेक्शन आयज पासून खंयचेच पार्टीन करूं ना. ही कापोस्तार
RGP पार्टीन दाखयल्ली आहा. कित्याक आमी सिरियस आहा हे गोंयकाराचे मुद्दे घेवन आनी गोंयकाराची उदरगत करपाक. गोंयकाराचो मोग आहा म्हणून आमी दारां भोंवन गांवगिऱ्या वाठारांत भोंवन लोकांक जागृतकाय दिली. ह्या इलेक्शनाचो हेतू कितें आसता तो, ह्या इलेक्शनाचो उपयोग जावन आमच्या पयशांचो उपयोग जावन कितकोन आमकां बरेपण मेळपाक जाय आमच्या पयशांचो, आमच्या टॅक्स पयशांचो, हें लोकांच्या दारांत वचून आमी लोकांक शिटकावणी दिल्ली आहा, कळोवणी केल्ली आहा. त्या कारणाक लागून आयज दर एक गोंयकार पयली फावटी इतले एक्सायटेड आहा कित्याक तांकां तेंची अपेक्षा आहा की हे फावटी पयलेच फावटी आमचो नीज गोंयकारांचो, लोकल गोंयकारांचो आवाज पार्लमेंटाक पावतलो आनी हो लोकल गोंयकारांचो आवाज पार्लमेंटाक पावयतले खंयचे पार्टीचे मनीस आनी कोण हें गोंयकाराक खबर आहा. ताका लागून वी नीड अ चेंज म्हणटालो गोंयकार. आतां हे फावटी चेंज दाखयतले आनी आयज पळय निकाल येवपा आहा तो चेंजाचो निकाल येतलो आनी हे फावटी येता आवाज पयलेच फावटी गोंयकाराचो आवाज पार्लमेंटाक येतलो आनी तो कोण पावयतलो तो समेस्त गोंयकार जाणा. अपेक्षा करया सगळें बरे भाशेन जावं दी आनी सेलेब्रेट आमी बऱ्यो घणघणान करचें कित्याक पयले फावटी गोंयकाराचो उमेदवार निवडून येतलो. ह्यो सगळ्यो घडामोडी आज सकाळ सावन सांजे मेरेन लायव्ह प्रुडंटाचेर सत्याग्रहाच्या खासा टॅलिकास्टांत. पळयत रावात प्रुडंट. येवकार तुमकां आज आमी आसा नॉर्थ गोवा कावंटींग सेंटराचेर आनी तुमी जाणात की 7 मेक जे आमचे इलेक्शन जाले नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकसभाचे आतां कांय वेळान म्हणटा ते रिजल्ट डिक्लेअर जावपाचे आसात आनी हांव जस्ट तुमकां एक ब्रीफ सांगता कितें कितें घडलां तें फाटल्या म्हयन्यांनी. एक म्हणल्यार हांगा 8 कॅन्डिडेट म्हणटात ते नॉर्थ गोवान राविल्ले आसात. तातूंतले एडवोकेट विशाल नायक म्हणून ते इंडिपेंडंट, मिलन वांयगणकर इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आशिल्ली, मिस्टर सकाराम नायक म्हणून ते अखिल भारतीय परिवार पार्टीचे कॅन्डिडेट आशिल्ले, मागीर रमाकांत खलप एडवोकेट रमाकांत खलप ते काँग्रेसीचे कॅन्डिडेट, मागीर शकील शेख म्हणून आशिल्लो तो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट, मागीर श्रीपाद नायक जाका भाऊ म्हणटा तो BJPचो कॅन्डिडेट, थॉमस फेर्नांडीस इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आनी तुकाराम परब म्हणजे मनोज परब म्हणटा तो RGPचो कॅन्डिडेट हांगा राविल्लो आसा. कितलेशेच म्हयने जाला सद्या जो बोवाळ चल्लो आनी आमी तुमच्या मुखार खुबशे अशे आमी गजाली घेवन आयिल्ले की कितें घडलां कितें घडटालें तें बीन सांगलें तुमकां. आमी मतदार राजा केलो, आमी लोकां मदीं गेले, लोकांचे प्रश्न जाणून घेतले, लोकांनी खुबशे विशय आमच्या कडेन मांडले, आमी ते तुमच्या मुखार घेवन आयिल्ले आसा. हांव जस्ट आनी एक सांगता तें म्हणल्यार कावंटींग कशें जातलें तें. कावंटींग सेंटर म्हणटात तशें नॉर्थ गोवाचे हांगा पॉलिटेक्नीक कॉलेजीन आसा आनी थोड्या वेळान पयलीं स्टार्टींग म्हणल्यार बॅलट जे पेपर आहा तांचें कावंटींग जातलें, मागीर मशीन्स EVMाचें कावंटींग जातलें. सो कावंटींग टेबल जी आसा ती 157 कावंटींग टेबल आसात नॉर्थ गोवान आनी म्हणटा तो सगळो स्टाफ सगळो तांच्यांनी मायक्रो ऑब्जर्वर कावंटींग सुपरवायझर सगळो स्टाफ तांच्यांनी ऑलरेडी अरेंज केलेलो आसा. सो कावंटींग म्हणटा ते 7 रावंडा भितर जातले. सो आमी पळयलां की 8 कॅन्डिडेट जरी आसले तरी वोटींग कोणा सायडीन जातलें तें कांय आतां थोड्याच वेळान आमकां कळपाक येतलें कोण जिखतलो तो. सो आमी इंट्रस्टींग गजाल म्हटल्यार हे फावट न्यू पार्टीज आयल्या, न्यू कॅन्डिडेट्स आयले. रमाकांत खलप जे काँग्रेसीचे आशिल्ले तेंचे कितल्याशाच वर्सांनी ते वेंचणुकेक आयले. तेंचो जो पयलीं जे MGPन आसताले मागीर ते काँग्रेसीन आयले आनी हे फावट तांकां लोकसभा वेंचणुकेचो चान्स दिल्लो. श्रीपाद भाऊ 5 फावटी जिखला, हे फावट 6वी फावट ते जिखतले काय ना त्या थोड्याच वेळान आमकां कळटलें आनी तांकां तितलो विश्वास आसा की ते 6वे फावटी जिखतले. तर तेंचो एक रिकॉर्ड जातलो की तेंचे डबल हॅट्रीक केला तशी ते फाटले 5 वर्सां जाले म्हणजे 5 टर्म्स तेंच्यांनी तो जिखिल्ले आसा सलग BJPच्या टिकेटाचेर. आनी मागीर तांचो आमी जाणा की तेंच्या कडेन आयुश मिनिस्ट्री आसताली आनी खुबशे ते सेंट्रलाक मिनिस्टरूय आशिल्ले स्टेटी खातीर. सो हे फावट जर ते जिखले जाल्यार तांकां मिनिस्ट्री मेळटली काय ना तें कळटलें. परतून देशभरान जर आमी जर आतां जर एक्झीट जर पोल पळयत जाल्यार अशें दिसून येता की परतून एकदां मोदी म्हणटा तो जिखपाचो आसा आनी तो प्रायम मिनिस्टर जावपाचे आसा. सो अशा वेळार जर सपोज श्रीपाद भाऊ जिखले आनी एक्झीट पोला प्रमाण एक्झीट पोल सांगता की नॉर्थ गोवा जो BJPचे गोंयान जे 2 सीट आहा तातूंतले एक वेळ 2 सीट BJP जिखूंक शकता, नाजाल्यार एक BJP जिखता आनी एक काँग्रेस. सो बेजिकली तांचे तो काँग्रेस जो सांगला तो एक वेळ सावथूय आसूं शकता इवन नॉर्थूय आसूं शकता. पूण बेजिकली तांचें म्हणणें आसा एक्झीट पोला प्रमाण की श्रीपाद भाऊ जो नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट आहा तो एक वेळ जिखूंक शकता. पूण श्रीपाद भाऊची हे फावट आमकां मार्जीन पळोवची पडटली. श्रीपाद भाऊन आमकां जें सांगलां की तांचे हे फावट तेंच्या वांगडा सगळे तेंचे आमदारूय वावुरलेले आसात. आमी जर पळयत जाल्यार नॉर्थ गोवान फक्त काँग्रेसीचो एकूच आमदार आहा जो आल्दोनाचो तो काँग्रेसी खातीर वावुरतालो आनी वेरएज बाकीचे जे आमदार आहा MGPचे इवन BJPचे आमदार आहा
आसात ते सगळे जाण श्रीपाद भाऊ खातीर वावले. इवन जे इंडिपेंडंट MLAs बीन आशिल्ले जे नॉर्थ गोवान आहा ते सुद्दां श्रीपाद भाऊ खातीर काम करताले. सो अशा वेळार तांची मार्जीन आमकां पळोवची पडटली. त्या भायर प्रत्येकाचे आमकां रिपोर्ट कार्डूय ह्या फावट कळटले की कोण कितलो आमदारान कितल्या मंत्र्यान म्हणटा तशें श्रीपाद भाऊ खातीर BJP खातीर काम केलां आनी कितलीं मतां हाडून दिल्या ती. आमी जाणा की खुबशे अशे फॅक्टर आशिल्ले कित्याक हे नॅशनल पॉलिटिक्स आसा आनी हांगा लोकल्स इश्यूज व्हडलेशे येना. पूण ह्या इलेक्शनाक आमी पळयलें की लोकल इश्यूज सुद्दां लोकांनी हाडले. फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट आयलो, CR इश्यू आयलो, जे इश्यू एक्चुअली लोकल म्हणजे हांगाले जे स्टेट गव्हर्मेंट आहा BJPचो ताका लागता ते, पूण ते लोकांनी सुद्दां मुखार मांडले. कितलेशेच लोकांचो प्रायस रायजाचेर कोण उलयताले, कोण मागीर सिलिंडर LPG हे विशय उलयताले, मागीर कोण राम मंदिराचेर उलयताले, कोण डेव्हलपमेंटाचेर उलयताले. अशे खुबशे इश्यू घेवन लोकांच्या मनात आसताले आनी हे म्हणटा तशें आमी तुमच्या मुखार खूब फावटी हाडिल्ले आसा. सो हाचो सगळो जो परिणाम कितें जावपाचो तो ऑलरेडी EVMान म्हणटा तसो लॉक जाल्लो आसा आनी तो EVM आतां कांय क्षणां भितरूच ते EVM आतां म्हणटा तशें कावंट करपाक येतले आनी कितले वोटींग जाता ते पळोवचें पडटलें. श्रीपाद भाऊ म्हणटा की तांकां हे फावट तांची मार्जीन सगळ्यान हायेस्ट आसतली जी आयज मेरेन नाशिल्ली ती. तांकां 1 लाखच्या वयर तांची मार्जीन आसतली. पूण वेरएज अपोजिशन म्हणटा रमाकांत कलप म्हणटा की आपली मार्जीन जरी कमी आसतली पूण आपूण जिखतलो म्हणून. सो प्रत्येकाक कॉन्फिडन्स आसा. प्लस हे फावट आमकां RGB फॅक्टर आहा तो आमकां कावंट करचो पडटलो की RGB फॅक्टर कितलो डॅमेज कोणाक केला तो BJPक डॅमेज केला काय BJPक तांणी फायदो करून दिला काय काँग्रेसीक डॅमेज केला तो. सो वेरएज इंडी अलायन्स हे फावट आशिल्ल्या कारणान काँग्रेसीचे बाकीचे जे शिवसेना आसताली, आप आसताले ते सगळे असेंब्ली इलेक्शनाक जरी ते वेगवेगळे राविल्ले तरी हे फावट ह्या इलेक्शनाक ते एकठांय राविल्ले आनी सगळ्यांनी आपलो जाता तसो काँग्रेसी खातीर तेंच्यांनी काम केलेलें आसा. आतां कांय क्षणां भितर आमकां कळटलें की EVM जेन्ना आतां ऑलरेडी पोस्टल वोटींग कावंट जाल्या उपरांत मागीर EVM घेवपाक येतली. आनी हांव जस्ट आनी एक तुमकां ब्रीफ जे सांगूंक सोदता की कितली टेबल आसली. 7 राउंड जशें तुमकां हांवें जशें सांगलें तशें आनी एक जो कितलो कशे टेबल्स आसतले ते एक जस्ट सांगता तुमकां हांव. 2 फ्लोर आहात हांगा. 2 फ्लोरा भितर एक कावंटींग जातलें आनी म्हणटात तशें कलंगूट, पर्वरी, मागीर शिवोली, सालिगांव, बिचोलीम, मांद्रेम, पेडणे, आल्दोना, सांताक्रूज आनी सांत आंद्रे म्हणटात ते ग्रावंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोराचेर आसतलो. आनी प्रत्येकाच्या जाग्यार 7-7 टेबलां आसात आनी ना म्हटल्यार 7-7 रावंड आसतले आनी कावंटींग जातलें. सगळ्यांत चड टेबल्स जी घातल्या तांच्यांनी ती म्हळ्यार मांद्र्यान 9 घातल्या, पेडण्या म्हणटा तशी 9 घातल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज, आनी सांखळे म्हणटात ती 10 घातल्यात, मये म्हणटा ती 9 आसात, पयऱ्या म्हणटा ती 11 आसात आनी सांखळी म्हणटात ती 10 आसात. मागीर वाळपय 9 आसात, पिरवोळ 9 आसात. नाजाल्यार बाकीच्या जाग्यार सगळ्या जाग्यार म्हणटा ती 7-7 टेबल्स आसात. आनी जो सेकंड फ्लोर आहा थंय थिवीम, म्हापसा, सांखळी, मये, पयरे, वाळपय, प्रियोल आनी कुंभारजुवा, तालिगांव आनी पणजी हे भाग कावंट करपाक येतले. सो आमकां रिजल्ट खूब फास्ट कळटलो. सो आतां आमी तो मेरेन आमी आतां पळोवया की खंयचो कॅन्डिडेट आमी जर पळयत जाल्यार सगळ्यांक कॉन्फिडन्स आसा की ते जिखतले म्हणून. मागीर आमी तुमच्या मुखार असो फुडलो रिजल्ट घेवन येता. सगळ्यांक येवकार. आमी आतां मडगांव आसा. मडगांव जी सावथ गोवा पार्लमेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे कावंटींग जे दामोदर कॉलेजीन जातलें तेजे कावंटींग सेंटरा भायर थोड्याच वेळान कावंटींग हांगासर सुरू जातलें. आमी जर सावथ गोवाचे जर आमी आतां पर्यंतचे हे पयले सावथ गोवा टोटल वोटर 5,98,000 वोटर आसले आनी 74.47% मतदान जालां. तितून 4,45,000 मतदारांनी मतदान केलें. तितून मेल फिमेल जर आमी पळयलें जाल्यार 2,10,000 मेल वोटर आनी 2,35,000 फिमेल वोटरांनी मतदान केलां. आनी कॅन्डिडेट तुमकां सांगपा जाल्यार 8 कॅन्डिडेट उबे रावले. 8 कॅन्डिडेटान BJPची पल्लवी धेंपो, काँग्रेसीचे कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस, RGचे रुबर्ट परेरा, बहुजन समाज पार्टीचे डॉक्टर श्वेता गांवकर, करप्शन एबोल्युशन पार्टीचे हरिश्चंद्र नायक आनी 3 इंडिपेंडंट आसले, एलेक्सी फर्नांडीस, डॉक्टर कालिदास वांयगणकर आनी दीप कुमार मापारी. हे 8 कॅन्डिडेटांनी सावथ गोवा इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्ले. पण जी एंटायर आमी इलेक्शन वोटींग पळयलें तेन्ना कळ्ळें की फायट ह्या आदी BJP आनी काँग्रेस मदीं आदी स्पश्ट जाताली आनी RGचो रोल ह्या वेळार सावथान कितें आहा तो वोटींग कावंटींग जाल्या उपरांत स्पश्ट जातलो. आतां कावंटींग कशें जातलें पळय, सावथ गोवा पार्लमेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन एसेंब्लीच्यो 20 कॉन्स्टिट्युएन्सी येता आनी त्या खातीर हांगासर जे दामोदर कॉलेजीचे 5 फ्लोराची जी बिल्डींग आहा ते 5 फ्लोरांचेर तेंच्यांनी हॉल सेटअप केल्या. सुमार 161 टेबल्स तेंच्यांनी सेटअप केल्या आनी सुमार सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी हांगासर मेन इम्पॉर्टंट अशें आहा की
20 कॉन्स्टिट्युएन्सीचें कावंटींग एकाच वेळार सुरू जातलें. देन आमी जर सावथ गोवाचे कॉन्टेस्ट पळयलो आनी जर एकदम क्लोज कॉन्टेस्ट जातलो असो दिसता आनी तो एकदम विनींग मार्जीन एकदम कमी आहा जाल्यार दुसरी जी पार्टी आहा ती रिकावंटींग मागपाक शकता आनी असले टायमार रिकावंटींग मागले जाल्यार हो एंटायर प्रोसेस जो एंटायर फूल कावंटिंगाचो आहा तो परत जावपाक शकता. त्या खातीर फायनल रिजल्ट डिक्लेअर करपाक लेट जावपाक शकता. आमी जे एंटायर इलेक्शन ची कॅम्पेन कवर केल्ली ताजे उपरांत आमी इलेक्शन वोटींग कवर केलें तितूंतल्यान खुबशे विशय आहा जे थोडे BJP खातीर बरे आहा थोडे काँग्रेसी खातीर बरे आहा. सावथ गोवाची एक म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार कॅन्डिडेट आहा ते सगळे नवे आसले. ते सगळे पयलेच फावट पार्लमेंटरी म्हणजे लोकसभा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करताले. तितून पल्लवी देंपे सारकी कॅन्डिडेट पॉलिटिक्सानूच पयले फावट येयली. बाकीचे कॅन्डिडेट जेंच्यांनी असेंब्ली इलेक्शन तरी कॉन्टेस्ट केले पण लोकसभा कॉन्टेस्ट करूना. पण सगळेच फेसीस हे नवे फेसीस कशे आसले. खुबशे विशय अशे आहा जे BJPकू ऑन ग्रावंड सतयताले. तेंचे प्रॉब्लेम ऑफ प्लेंटीज अशें म्हणटा आमी. एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2 लिडर हेंचे मदले प्रॉब्लेमाक लागून हांगसर मातसो BJP फटको बसपाक शकता. म्हणजे तेजे आमकां हेवूय वोटींग जाले उपरांत जशें सुभाष फळदेसायान इश्यू रेज केलो की सावित्री कवळेकरान वोटींग डायवर्ट केला म्हणून असल्यो गजाली. तशें हेर मतदारसंघांनी आयकुपाक येता की जंय एका परस 2 लिडर आहा जाल्यार इम्पोर्ट केल्ले लिडर आनी ओरिजिनल लिडर आहा तेंच्या मदीं मातसो प्रॉब्लेम आसपाक शकता आनी तेजो परिणाम मतदानाचेर जावंक शकता. पण एंटायर BJPचें ऑर्गनायजेशन हे ग्रावंडार सारकें एग्रेसिवली कॅम्पेन करताले. इवन BJPचे कॅन्डिडेटा खातीर कॅम्पेन करपा खातीर PM मोदी गोंयान एक सभा केल्ली. पण दुसरे वटेन आमी काँग्रेसीचे ऑर्गनायजेशन पळयलें जाल्यार ऑर्गनायजेशन म्हण ते BJP इतले एग्रेसीव नासले. नॉर्थ गोवा परस सावथ गोवान काँग्रेस एक्टीव आसली पण जाय तितली एग्रेसीव नासली. त्या भायर वेरियस लोकल इश्यूज आहा ते ST रिजर्वेशनाचे म्हणा मागीर सावड्डे मतदारसंघान जे दूधसागरावयले विशय बारीक विशय जे स्टेट गव्हर्मेंटाक लागतात तेजो परिणाम ह्या इलेक्शनाचेर मातसो दिसपाक शकता. जो स्टेट जे BJP रुलींग सायड आहा तेंच्यानी तो कसो इलेक्शना टायमार हँडल केला आनी तेजो कितलो परिणाम जालो तो वोटींग जाल्या उपरांतूच कळटलो. त्याच बरोबर RG फॅक्टर जो लास्ट इलेक्शन आमी म्हणटा RG कडेन वोट ब्रेक जाल्ल्या कारणान BJPक चान्स पडलो. हे फावट चित्र अशें आहा की BJP आनी कॉन्टेस्ट हो आहा तो BJP आनी काँग्रेसी मदीं आहा आनी तितून RG कॉन्टेस्ट करता. सो RG कॉन्टेस्ट केल्यान RGचो रोल ह्या फावटी म्हणजे कितें आसतलो तो स्पश्ट RGन कितें केलां तें हेका स्पश्ट जातलें. आमी एग्जीट पोल पयले वेगवेगळ्या चॅनलाचे वेगवेगळ्या एजन्सीचे आमी एग्जीट पोल पयले. तितून NDAक 350 ते 400 सीट्स दिल्या आनी तितले कमी सीट इंडिया एलायन्साक दिल्या. पण हे दिता आसतना आमी जेन्ना गोंयचो एग्जीट पोल पळयलो तेन्ना खूब कडेन BJPक 2 सीट दिले आनी कांय कडेन तेंच्यांनी एक BJP एक काँग्रेस म्हणजे एक सीट केल्लो. पण हे सगळे चित्र आहा ते आनी एक थोडेच वेळान म्हणजे थोडेच वरां भितर स्पश्ट जातलें. सावथ गोवाचो असो ट्रेंड आसता की सदांच फायट एक काँग्रेस आनी BJP मदीं आसता. सावथ गोवाची फाटली एक 4-5 इलेक्शनां आमी पयलीं जाल्यार आनी तितून काँग्रेसचो सदांच अपर हँड आसता. कारण पयलीं पासून सावथ गोवा हांगासर चड स्ट्रॉंग आशिल्ली. फक्त 2 BJPक हो सीट जिखप शक्य जाला. एक 1999 जेन्ना रमाकांत आंगले BJPच्या टिकेटाचेर हांगासर जिखले आनी दुसरे 2014 नरेंद्र सावयकार BJPच्या टिकेटीचेर हांगा जिखले. तेजे पयलीं हो BJPक केन्नाच सीट मेळूं नासलो. BJP जेन्ना सावन कॉन्टेस्ट करता फक्त 2 BJPक हो सीट मेळ्ळा. तिसरे ह्या फावटी BJPन फूल फोर्स जाल्या जेन्ना ते BJP सेंटराक 400 पार म्हणटा तेन्ना तेंचो होवूच सीट ते कावंट करता तितून आनी हो सीट एक प्रेस्टीज इश्यू कसो जाल्लो आहा काँग्रेसी खातीरूय बी आनी BJP खातीरूय बी. आनी आमी जो ट्रेंड हांगासरलो वोटींग ट्रेंड मागीर कावंटींग जाल्या उपरांत आमकां जो ऑलवेज ट्रेंड मेळटा तो असो आसता की काँग्रेसीचो सावथ गोवा आमी एंटायर बालेकिल्लो म्हणून आमकां सालसेत तेंचो बालेकिल्लो आनी सालसेतीन ह्या 8 मतदारसंघांनी बरे प्रमाणान मतां पडटा. एक फातोड्डा मडगांव मातशी एवरेज रावता बट बाकीच्या हितूनी मॅक्झिमम म्हणजे 60% 70% लीड ही काँग्रेसीक मेळटा आनी ती लीड मागीर एंटायर अशी एक 45-50 हजाराची ती लीड जाल्या उपरांत ती मागीर BJPक सरावंडींग कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे मार्मुगांव तालुक्यांतल्यान एक 5000 फोंडा तालुक्याच्या 3 मतदारसंघांतल्यान एक 15-17 हजार आनी मागीर मायनींग बेल्टाच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा सावड्डें सांगें केपें कुडचडें काणकोण ह्या सगळ्या मतदारसंघ
मतदारसंघांनी तांकां कापीत वयची पडटा. होच ट्रेंड एवरी इलेक्शनाक आसता आनी तितून साश्टींची लीड आनी मागीर बाकी सरावंडींग हेजी BJP हेजे मदीं ही फायट आसता. सो ह्या फावटीचे इलेक्शन अजून कावंटींग जाले उपरांत स्पश्ट जातलें की हो तो ट्रेंड फॉलो जालो काय हे इलेक्शन वेगळे पद्दतीन जालें तें. ह्या इलेक्शनाक आनी एक गजाल स्पश्ट जातली की काँग्रेस इंडिया अलायन्स म्हणून कॉन्टेस्ट करता, युनायटेड ओपोजिशन आरजी जरी तेंच्या वांगडा नासले बाकीच्यो पार्टी ज्यो आहा त्यो वांगडा रावल्या. सो हेजो खरेंच पॉझिटिव्ह तांकां रिजल्ट मेळटा काय आनी तेजे वयल्यान तेंचे मागीर फ्युचरान जी इलेक्शन आहा ती कंटिन्यू करप इंडिया अलायन्स की ना तेवूय ठरतलें. पण आतां हेजें कावंटींग सुरू जातलें ते सावथ गोंयान 4,45,916 मतदारांनी मतदान केलां आनी जे उमेदवार उबे रावले त्यांचे भवितव्य EVMांनी बंद आहा. थोड्याच वेळान कावंटींग स्टार्ट जाल्या उपरांत 1-2 ते 4 वरांचे हितून ट्रेंड कळपाक लागतले आनी एक 5 वरां भितर एंटायर रिजल्ट तुमचे मुखार येतले. तो पर्यंत आमी लायव्ह अपडेट तुमकां दीत रावतले. प्रत्येक रावंडाची अपडेट, कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज अपडेट आमी तुमकां दीत रावतले. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.